एएनसी पुलिसांनी सिकेरी कांदोळे धाड घालून 2 कोटींचे ड्रग्स धरला। एका ब्रिटीश नागरिकाकडच्यान पुलिसांनी 4 किलो 14 ग्राम एम्फेटामाइन ड्रग्स जप्त केले, ताकाय अटक केल्या। एएनसीचो एसपी कश्यप सांगता ते प्रमाण गोंयांत आज मेरेन मारिल्ली ही सगळ्यांत मोठी धाड। एंटी नार्कोटिक्स पुलिसांनी बुधवारा कांदोळेंतल्या एका हॉटेलाचेर धाड घालून 2 कोटी 5 लाखांचे ड्रग्स जप्त केले। पुलिसांनी गॅरी बेर्ड या ब्रिटीश नागरिकाक अटक केल्या। ताचे कडेन 4 किलो 14 ग्रॅम्स एम्फेटामाइन ड्रग्स मेळ्ळे। सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायतीक लागून पुलिसांनी ही कारवाय केल्या। British national, the name Gary Beard, was arrested yesterday. Was found the illegal possession of 4.14 kgs of amphetamine, and the approximate value of the seized contraband is 2 crore 5 lakhs in international market. Yeah, we had an information. We were working towards this for a pretty long period of time, and yesterday, we got an opportunity to nab him. एम्फेटामाइन ड्रग्साचो पार्ट्यां खातीर व्हडा प्रमाणात वापर जावंक लागला। एम्फेटामाइन ड्रग्स जप्त करपाची ही गोंयांतली दुसरी केस आसा। गॅरी बेर्ड हो ब्रिटीश तरणाटो फाटली कांय वर्सां परतून गोंयांत येतालो। ही गजाल मुळाव्या चवकशेन उक्ताडार आयल्या। गॅरी कांदोळेच्या एका हॉटेलांत रावतालो। ह्या प्रकरणाची पुलीस खोलायेन चवकशी करतात। No, we are looking into that. We had this information basically, but who has been that I cannot reveal all my sources and details of it. Yes, more arrests will be followed. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी। मुरगांव पालिकेचे सामके वायट दीस आयल्यात। सड्यावेल्या कोयरा विल्याचो प्रकल्प चालू केलो ना जाल्यार थंय कोयर वडोवंक दिवचे ना अशी शिटकावणी दिवपाची पाळी उपनगराध्यक्ष शेखर खडपकाराचेर आयल्या। पालिकेची अर्थीक परिस्थिती बरी नाशिल्ल्यान कांयच करूंक मेळना अशें मुखेल अधिकारी यशवंत तावडे म्हणटा। दिशांत परबाचो रिपोर्ट। मुरगांव पालिकेचो सड्यावेलो कोयर प्रकल्प फाटले कितलेशेच दीस बंद आसा। त्या खातीर थंय कोयराच्यो राशी पडल्यात। या मुखार या प्रकल्पान कोयर वडोवंक दिवचे ना अशी शिटकावणी उपनगराध्यक्ष शेखर खडपकारान दिल्या। आम्ही हेच्या फुडें ह्यो कचरो हांगासर घेवचे ना आणि आम्ही सगळ्या गाडयो बी आडयतले। आम्ही सगळ्या लोकांकडे चर्चा केलेली आसा, उलयलेले आसा। If this continues like this only, then I'm requesting Chief Officer कि people from that ward and myself, including myself, we are going to paralyze. We are going to stop the functioning of garbage. मुरगांव पालिकेची आर्थीक परिस्थिती बरी नाशिल्ल्यान पालिके मुखार जायत्यो अडचणी आसात अशें मुखेल अधिकारी यशवंत तावडे म्हणटा। We are working on that. EMI, we have already given order that the moment that medicine will come, we are putting on that in order to curb that fall and this bad smell on that order on that. This some requires some times, and as you know, the situation of our council financially very weak. So we are requiring fund also should be generated from our government. कोयर प्रकल्पाची पळोवणी केल्या उपरांत मुखावेलो निर्णय घेतली अशें पर्यावरण मंत्री एलिना साल्डानान सांगले। I will go and inspect the site, and maybe I'll take the officers from the pollution control board, and once we have first-hand knowledge of what is happening there, we will decide what measures to take. वास्कोच्यान रिपोर्टर दिशांत परब, प्रुडंटा खातीर। ओबीसी खातीर 27% जागा राखीव दवरपा खातीर गरज पडल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी भंडारी समाजाचो अध्यक्ष सुभाष कळंगुटकारान दिल्या। बार्देश तालुक्यांतल्या हुशार विद्यार्थ्यांक शिश्यवृत्त्यो वांटपाचो दबाजो म्हापशां बुधवारा जालो। बरे मार्क मेळोवन परीक्षा पास जाल्ल्या भंडारी समाजांतल्या विद्यार्थ्यांचो बार्देश तालुका भंडारी समाजान भोवमान केलो। ह्या कार्यावळीक पिंगुळी मठाचे मुखेली अण्णा महाराज मुखेल सोयरे आसले। तांच्या हस्तुकी विद्यार्थ्यांक स्कॉलरशीप भेटयल्यो। ओबीसी खातीर 27% सुवाती राखीव दवरपा खातीर आंदोलन करपाची शिटकावणी समाजाचो अध्यक्ष सुभाष कळंगुटकारान दिली। नोकरी भरती चालू दवरल्या कारणान आमच्या भोजन समाजाक आनी ओबीसी लुकसाण जाता। हे जावंक जायना। आतां सरकारान आमचे खूब प्रश्न पडून आसले, आजून पासून एकूय प्रश्न सरकारान आमचो घेवंक ना सरकार लागून। ताका लागून
किंवा जेन्ना आमकां तुमकां हात मारता तेन्ना सगळ्यांनी एकठांय जावंक जाय की आमचो हक्क मागपाक सरकारा कडेन. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर श्याम सुंदर फट्टे. इतल्यान हे खबरांचें चित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.